ही गजाल स्टॉप केली, सुरू करपाक लायली, त्या अधिकाऱ्यान ह्या गजालीचे स्पष्टीकरण दिवचे. आम्ही दुसरी गजाल त्यांच्याकडे मागणी केली किंवा मांडली, ती म्हणजे अशी की PI जो आसा, पेडणे पुलीस इन्स्पेक्टर, तांकां आम्ही लेटर केला की तुम्ही स्ट्रिक्ट विजिलन्स ह्या गजालीचेर दवरून बेकायदेशीररित्या काम चालू जे केल्ले आसा स्टॉप वर्क असताना त्या संदर्भात तुम्ही कारवाई करची. आणि ह्या गजालीचेर त्यांच्यानी आपले स्पष्टीकरण असे दिला की ह्या सगळ्या गजालीचेर आम्ही आमच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे उलोवणी करता आणि तुमकां कितें तें कळीत करता. त्या वेळाचेर आम्ही PI रिक्वेस्ट केली की आमच्या पंचायतीन ऑनरेबल सरपंचाच्या सह्या सकट जी सिग्नेचर करून दिल्ली आसा निवेदन की तुम्ही काम स्टॉप करून त्या बेकायदेशीर कामाचेर लक्ष दवरचे, त्या संदर्भात PI कडे आम्ही मागणी केली की तुम्ही तातडीन त्याची दखल घेवची. या मागणीकडे ते उत्तर दिता असताना PI सरांनी सांगला की आपण आपल्या वरिष्ठाकडे या संदर्भात चर्चा करूंक जाय आणि ही चर्चा करून आपण योग्य ती कारवाई तुमच्या ऍप्लिकेशनाचेर तुमच्या मागणीचेर आम्ही करता म्हणून. सो या गजालीचो विचार करून त्यांच्यानी मान्य केला की आपल्या या गजाली संदर्भात आपल्या वरिष्ठाचो आदेश किंवा त्यांच्याकडे आपली सूचना घेवची पडटली. सो या सगळ्या गजालीचो मान दवरून आम्ही आंदोलनाच्या वतीन आणि गावच्या सरपंचाच्या वतीन तांकां 24 वरांचो टाइम दिला. फाल्यां सांजे म्हणजे फाल्यां आज 3 जाली समजा जाल्यार फाल्यां 3 सुमार 2:30 2 जाल्यात फाल्यां 2 मेरेन तांच्यांनी आमकां आम्ही मिडिया तर या वेळाचेर आमचे जे संभाषण चालू असले ते मिडियान सगळ्यांनी रेकॉर्ड केल्लेच आसा. सो लेखीच्या बद्दल रेकॉर्डिंग आसा. आणि सेकंड थिंग तांकां फाल्यां 24 वरांच्या भितर तुम्ही योग्य ती कारवाई करची अशा प्रकारची मागणी केला आणि ती तांच्यांनी मान्य केला की आम्ही वरिष्ठाकडे बेगिनात बेगीन उलोवणी करून या सरपंचाच्या मागणेचेर सरपंचाने स्टॉप वर्क दिला ऑर्डर त्याचेर आम्ही कशा प्रकारे कारवाई करतले ह्याच्या संदर्भात त्या वरिष्ठाकडे चर्चा करून फाल्यापर्यंत आमकां कळीत करतले. सो हो निर्णय आम्ही आमच्या सगळ्या आंदोलकांक फुड्यान दवरला. दनपारची 2 जाल्या जाता. सो या 2 वरांचेर त्यांच्यानी सांगला की आम्ही फाल्यापर्यंत कितें करतले, ना जाल्यार आम्ही फाल्यां सांजची आमचे आंदोलनाची फुडली दिशा ठरतली आणि त्या वेळाचेर PIच्या पेडणे पुलीस स्टेशनाचेर, कारण आम्ही आता तांकांच जबाबदार धरतले, कारण ऑनरेबल डेप्युटी कलेक्टर मामलेदारान हाणें क्लियरली सांगला की आमकां हें लागना, आम्ही फक्त लॉ अँड ऑर्डर मेंटेन करपाक हांगा आयल्यात. जर अशें जर आसा जाल्यार आम्ही त्यांच्याकडे PI कडे मागणी केला की तुम्ही स्टॉप करा. सो फाल्यां 2च्या उपरांत जर कांयच कृती झाली ना किंवा आमकां निमंत्रण पावलें ना, सरपंचाक आफोवणें येवंक ना, जाल्यार आम्ही फाल्यां दनपारां सांजची आमची तातडीन मिटींग जातली आंदोलनाची आणि त्या अनुषंगान फुडली कृती थारतली. पण आम्ही सध्या 24 वरांचो टाइम दिला. काम बेकायदेशीररित्या काम जे चालू आसा ते स्टॉप करचे स्वतः PWD ना जाल्यार PI इंटरव्यून करून आमकां जशें पुलीस प्रोटेक्शनान धांवडावन घालतात तशेंच पुलीस प्रोटेक्शनान ते काम ताणें बंद करचे अशी 24 वरांची शिटकावणी सराक आम्ही PI सराक दिल्ली आसा. ती जर पूर्तता ना जाली जाल्यार आम्ही फुडली कृती करतले आणि ताजे भायर ऑनरेबल NGTने आम्ही वचपाची तयारी पूर्ण केला आणि जे जे अधिकारी आमचे कोण आयकनात तांकां सगळ्यांक या पिटिशनान पार्टी करतले. सो अशा प्रकारचा निर्णय आज आमच्या या 1.5 दिसाच्या आंदोलनात जाल्लो आसा. सो फुडली कृती आम्ही फाल्यां सांजची 2 वरांच्या उपरांत ठरयतले. सो हेची फुडली सांगता अध्यक्ष या 24 वरांनंतर, पण या 24 वरां भितर हे काम चालू उरतलें. आता या 24 वरांनंतर डिसिजन जातले, पण या 24 वरां भितर जे काम हा आता चालू ते चालूच उरतले. एक्झॅक्टली काम जे आसा ते काम दनपारच्या जर पहिले जेन्ना नोटीस दिल्या उपरांत काम बंद करपाचो आदेश आम्ही दिल्लो तर त्या आदेशाक पालन करून PWD ऑफिस सराकडे आम्ही सगळे नोटीस दिल्ली. काम बंद जाल्ले पण जे 2 संबंधित जे LAQ शेटकर सर आणि डेप्युटी कलेक्टर येवन काम चालू करा म्हणून सांगले, ताका लागून ते काम चालू उरला. पण आम्ही मागणी केली की ते काम बंद जावंक जाय. आमची अपेक्षा आसा की ते काम बंद जातले, ना जाल्यार आम्ही फाल्यां PI ताचे संदर्भात दोशी धरतले. सो फाल्यां दनपार सर ताका लागून आम्ही PI सरान जी आमकां मागणी रिक्वेस्ट केला की आपल्याक टाइम दिवचो आपल्या वरिष्ठाकडे उलोवपाक, तर त्या मागणीचो आम्ही कदर करता आणि आम्ही ताका टाइम दिता की तू योग्य तो निर्णय घे आणि जनते बरोबर तुझो पोलीस फोर्स आमकां धाड आणि पंचायतीच्या ऑर्डरीचे एक्झिक्युशन तू कर. येस तुमचे आता 2 जाली येयली. आयज आमचो जो कार्यक्रम आसलो तो म्हटल्यार निशेध सभा प्रोटेस्ट मार्च
आमचेर जो कितें अन्याय जाता आमच्या शेतकऱ्यांचेर, खास करून हे सरकारी अधिकाऱ्यांकडसून तेचेर सगळे शेतकरी आमचे असलेले त्यांच्या मनात एक तिडक असली. त्यांच्यानी सांगले की ना 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 आमकां ह्या सगळ्या सरकारी अधिकाऱ्यांचो जे तो आपल्या अधिकाराचो गैरवापर करतात त्याचो निषेध करपाक जाय. आणि त्या अनुषंगान 1-2 दिसा फाटीच आम्ही ठरयले की हय आम्ही आयतारा दीस सकाळी हांगा 10 एक निषेध सभा आयोजित करूया. आणि त्या निमित्तान ह्या पंचक्रोशीतले सगळे जे शेतकार असलेले मोपाक लागून ज्यांचे ज्यो जमिनी गेल्या आणि मोपाक लागून जे इफेक्ट जाला तांकां आमी आवाहन केलें की तुम्ही हांगा नागझरी आयज सकाळी 9:30 ते 10च्या मध्ये येवचे, जेणेकरून आमची ही निषेध सभा हो जो प्रोटेस्ट मार्च आहा तो आम्ही आयोजित करतले. आता 2 जाली, जवळजवळ 10 वरांचेर ही प्रोटेस्ट मार्च सुरू जाल्ली. 11-12 1-2 जवळजवळ 4 तास सगळ्यो खास करून महिला आमच्यो हांगा ह्या रखरखत्या उन्हान उभे रावल्या. त्यांच्या मनात एक तिडक आसा, अन्याया विरुद्ध आवाज उठोवपाची त्यांची जी जिद्द आसा त्या जिद्दीक आमी सलाम करपाक जाय. कित्याक तर जो कितें आमचेर अन्याय जाला त्या अन्यायाक ही वाचा फोडूंकूच जाय. जर आमी वगी रावले, आता हे ऑफिसर येयले आमकां कितें कितें खबरी सांगले, पण जर आमी आयज रस्त्यार येवंक नासले जाल्यार ते आमची दखल पासून घेवचे नासलेले. आयज धांवन PI येयलो, मामलेदार येयलो, डेप्युटी कलेक्टर येयलो, इतर अधिकारी येयले. सो ह्या आंदोलनाची त्यांच्यानी दखल घेतली आणि सुरवातीक आमी सांगला त्या प्रमाणे आमी हे जे आंदोलन उबारलेले ते डेमोक्रेटिक म्हणजे लोकशाहीन आमकां जे कितें हक्क दिला त्या हक्काचे पालन करूनच आमी हे आंदोलन उबारलेले. आणि ह्या आमच्या आंदोलनाक निषेध सभा म्हणा तुम्ही, प्रोटेस्ट मार्च म्हणा, संपूर्ण आंदोलनाक गांवागांवांसून हांगा लोक येयले. आमच्या पेडणे तालुक्यातले विविध क्षेत्रातले लोक येयले आहेत, विविध संस्थांचे पदाधिकारी येयले. त्याचप्रमाणे पेडण्याच्या भायरूय गोंयच्या इतर राज्यातले इतर भागातले सुद्धा विविध संस्थांचे जे कार्यकर्ते आसा, लिडर्स आसा, त्यांच्यानी येऊन त्यांच्यानी आमकां एक आदाराचो हात दिलो, आमकां एक बरो प्रतिसाद दिलो, सहकार्य आपण करता म्हणून त्यांच्यानी आमकां आश्वासन दिलें, आपण सदांच तुमच्या वांगडा आसा म्हणून त्यांच्यानी आमकां शब्द दिलो. सांगपाचो उद्देश असोच की मोपाक लागून आता खूब कितें कितें जावपाचें आसा, मोपाक लागून हांगा खूब कितें कितें विध्वंस जावपाचो आसा आणि जे लोक आसा ते लोक त्रासान पडपाचे आसा. आणि ताका लागून मोपा परिसरातले लोक जालेच, पण पेडणे तालुक्यातल्या इतर भागातल्या लोकांची बी आमकां मदत जाय पडटली, सहकार्य जाय पडटलें. आणि त्या प्रमाणे इतर गोंयच्या इतर भागातले सुद्धा लोक एकामेकाक जे आमी सहकार्य करतात त्यांचे बी मदतीचो आमकां हात जाय. आणि आयज आमकां प्रत्यक्षरित्या हे कळून चुकला की आमी सगळे जाण एक आसा, हम सब एक आहे म्हणून हांगा स्लोगनां दितात. त्या प्रमाणे आमी सगळे जाण एकठांय येवन हो जो कार्यक्रम आसा आमच्या पर्यंत तरी दिसता की जो आमकां मेसेज वरिश्ठां पर्यंत पावोवपाक जाय, ज्यो कितें आमच्यो भावना असलेल्यो त्यो भावना वरिश्ठां पर्यंत पावोवपाक आमी यशस्वी जाल्लेले आसा. ना म्हटल्यार आमी रास्ता रोको सुद्धा 2 वरां केली. नॉर्मली रास्ता रोको 10 मिनटां जाल्यार 15 मिनटां वयर आमकां ऑर्डर येवन ते आमकां वचा म्हणून सांगपाचें. तरी सुद्धा आमचो जो कितें उद्रेक आसलेलो, ज्यो कितें आमच्यो भावना आसलेल्यो ज्या लोकांपर्यंत पावोवपाक जाय ते पावलेले आसा अशें हांव म्हणूंक सोदतां. आणि संघटनेच्या वतीन तुमचे सगळ्यांचे हांव आभार मानता. आणि जो तुम्ही सगळो सपोर्ट केल्लो आसा तेका लागून तुमचे आभार कितले मानूंक म्हाका खबर ना, पण हेचे फुडें सुद्धा ह्या मोपा परिसरात जे विषय येतले त्या विशयाचेर आमी सगळे एकत्र रावया, एकठांय रावया. ही जी आमची शक्ती आसा, ही जी आमची पावर आसा एकीची, ती एकीची पावर आमी वाडोवपाक जाय. आनीक हात आमकां जॉयन जावपाक जाय आणि चड संघटीत जावन आमी हो जो लढो आसा ते उबारपाक जाय. आणि ह्या अनुषंगान रोखडोच एक दुसरो विषय येता म्हणल्यार बैलपारा जवळजवळ 26 कोटीचो प्रोजेक्ट न्हू तो. 26 कोटीचो कितें तरी प्रोजेक्ट थंयसर येवपाचो आसा. आणि कसलो प्रोजेक्ट थंय सुद्दां आमकां डावट येता की थंयसर उदक आमचें सोडटले मोपा प्रोजेक्टाक लागून. जी न्हंय आसा थंयसरली त्या न्हंयचें उदक काडून आता ते कॅनलान घालपाचें आसा. आणि सांगतात कितें की केन्ना केन्ना इमर्जन्सी तुमचो कॅनल बंद पडटलो तेन्ना आमी ते उदक यूज करतले, ते उदक आसा ते चांदेल प्रोजेक्टाक दितले. सो ह्यो ज्यो आसा ते सगळ्यो अफ आमकां दिश्टी पडटा, फटींगपणां अशें आमकां दिश्टी पडटा. कित्याक तेंचो एक कुटील डाव आसा. कुटील डाव कसलो तर जे उदक आसा ते लोकां पर्यंत पावोवपाचें न्हू तर ते मोपा एअरपोर्टा पर्यंत पावोवपाचें. सो ह्या विशयाचेर सुद्धा जनजागृती हळूहळू जायत आसा. पंचायत लेवलाचेर सुद्धा तेंच्यांनी पेपर वर्क केल्लेलें आसा. आणि ते आंदोलन सुद्धा आता आम्ही उभारपाचे आसा. सगळ्या लोकांक परत आवाहन करता, जर आम्ही त्या गोंयकार प्रश्नाचेर जर एकठांय आमी जर तुमकां सगळ्यांक आपयले जाल्यार जरूर तुमी थंय येवचे, आमकां सहकार्य करचे, जेणेकरून तो जो लोकांचेर अन्याय जाता ते आयज ह्या संपूर्ण कार्यक्रमात सगळ्या बाहेर काढून दिला आपल्याला कोण
असं की असं रे आमच्या गावातले